मनोहर बायपास हायवेचेर आमी आतां आसात आनी हांगा एक एक्सिडेंट जालो रातचो आनी 2 गोरवां हांगा मरण येयलें। नेमकी खंयची गाडयेन हे गोरवां मारले हें आमकां खबर ना, पूण सर्रासपणे हांगा गोरवांक मरण येता। हांगा एक्सिडेंट जायत आसता, व्हडली गाडी ज्यो येता रातच्यो त्यो येवन गोरवां मारता आनी वयता। एक म्हणल्यार तेजें रिजन हांगा लायटी कंटिन्युअस सारकी पेटना। दुसरें रिजन म्हणल्यार आमकां सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान जी अशी जंगल दिसता, हांगा गोरू चोरपाक येता। शेतां आसा एवढीच्यान प्लेन सर्फेस आसा, हांगा गोरू चोरपाक येतात आनी ती मनजात जाल्ले कारणान तांकां कळना रस्तो। एकदां हांगा काळोख आसता तेन्ना गाडये आपटोवन मरण येता आनी कांय स्कुटर स्वार सुद्दां गोरवांचेर गाडी मारून इंजर्ड जाल्ले खूब गजाली हांगा घडटात। एक दुसरी गजाल म्हळ्यार अशी आसा की थळाव्यो ज्यो पालिका आसा किंवा पंचायती आसा हेणे भटके गोरवांचेर कांयच अजून उपाय काडूना। भटकी गोरवां ही रस्त्यारच चलता आनी अशीच जर तर चलत रावलें गोरवां हांगा मरत रावतलीं ते एक्सिडेंट जावनय हांगा जे स्कुटर स्वार आसा तांकांय दुखापत जावप चालू आसा। हेचेर खंय तरी पूर्णविराम येवचो। नेमको हांगा कितें करचें मनोहर बायपास हायवेचेर हांगा अडथळो घालून गोरवां हांगा रस्त्यार येवपाचें बंद करप काय कितें करप हें तज्ञांनी हांगा सोदून काडपाक जाय अशी मागणी आसा थळाव्या लोकांची। प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर।